सेगीत उटंगरान गोंयभर कितल्याशाच घराब्यांचो आलाशेराचो प्रस्न खर केला। मंडूर वणत कोसळून आवय पुताचो जीव गेल्या उपरांत कितल्याशाच पोन्न्या घरांच्या सुरक्षेचो प्रस्न चर्चेक। अशेंच एक घर कुमारजुव्यां केन्नाय मातये भरवण जावंक तेंकलां। घर कोणे तरी बांदून दिवचें म्हूण घरकार अवधूत सावंत मागता। पारे कोसळून फामिलीक अपकिर्ताचो भंय। म्हाका आदारूच कसो ना। हांव एकटो जावन पडला। आमी तिगांच बायल बुडचलो चेडूं आनी हांव। तेन्ना म्हाजी परिस्थिती जाता अशी जाल्या की आतां पडटा घर आख्खें आनी मेन पारो पडात जाल्यार घर मोकळें जाल्यार आमी भितर आहा कितें वचून कळची ना। घराक शेजाऱ्याचो आमो आसलेलो तो खांदो पडलो घरात आनी घर म्हाजें डॅमेज जालें। खूब वर्सां जालीं। तशें म्हणून ल्हवू इल्लें इल्लें करून घर पडो लागलें म्हणून आतां सामकेंच सगळें घर पडलां आनी पारे बीन फुगल्या सगळे। आनी आमी रातची न्हिदले की कितें कितें पडत आसता भंय दिसता पारो पडटा कितें आमी न्हिदना न्हीद पडना कांय ना अशी परिस्थिती जाल्या की सामकी सगळ्या घरान उदीक जालां। एक सायड पडल्या कंप्लीट पडल्या। चडशे घराक खूब मारल्या। सगळ्या घराक पळयात सगळ्या घराक खूब मारलेले। वयर पाऱ्यांक वचून पावले। पंचायतीक हांवें 2 एप्लिकेशनां केलीं। पंचायती पयर म्हाजी बायलेक सकयल मेळ्ळो सरपंच आनी म्हणालो कोण सेक्रेटरी काय कोण येतलो घरा कडेन। आमी तलाटी काय कोण येतलो तेन्ना आमी हांगा बसले घरा कडेन। तलाटी येतलो तलाटीक खबर ना कांय ना। आमदाराक हांवें कालूच हें दिलां आनी पळोवया आतां बरो मेळटलो ते असेंब्ली कितें म्हणटालो तो म्हणून ते चेडवाक दिलां असेंब्ली म्हणटालो हांवें काल दिवन येयलां। म्हाका घर बांदून जाय आनी कांय ना। घर आख्खें जाय म्हाका। सरकारान बांदली कोणूय दी कोणें डॅमेज केला तें सरकारान पळोवपाचें। म्हाजी कितें चूक आहा जाल्यार म्हाका कितें तें कायदेशीर पळोवपाचें। कोणें कितें केलां कितें जालां कित्या पासून घराची अशी परिस्थिती जाल्या इतलेंच आनी कांय ना। म्हाका घर बांदून दिल्यार बरो। पण सद्या पळय म्हजी अशी परिस्थिती आहा की आतां पडटा काय मागीर पडटा। व्हिडिओ केन्ना सांगलेले व्हिडिओ येवन तेका वयल्यान टाकयो मारून गेलो। हांवें तेका सांगलें व्हिडिओ म्हाजे पळय मातयेचे वणटी आनी तूं तेका टाकयो मारून दिता संडाची आनी फोसाची काय म्हणून। तेणें म्हाका सांगलें आपूण मेसता दिसना तुका इतलें सांगलें। पण तेका हांवें एप्लिकेशन दिलें। तेणें म्हाका जबाब दिवंक जालो एप्लिकेशनाचो त्या की म्हाजें रॉंग आसा म्हणून तो बुनयान मारता ती सारकी आहा पावस आनी हें। तेणें म्हाका सांगूंक जालें व्हिडिओन म्हाका कांय ना। म्हणजे बारीक लोकांक कांय व्हॅल्यूच ना। प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार।